हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, आतां आनी सोदांकाल आपणा उद्देशी कोण देवा सोरशें वचूंक सोदतात तांकां जेजू दारोण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कळंक, पातकी मनशान थावन कुशीन काडलोलो, स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो हेरां याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. समूर्तीन नेमलोले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस. पूण समूर्ती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोव ओर्त्या सर्वेस्पराच्या सिंहासना उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानाचो मनशांनी न्हय, पूण देवान बांदलोल्या खोऱ्या तंबूचो मुणयारी. एका महायाज्ञिका दानां आनी योद्न समर्पूंक नेमतात. देखून ह्याय महायाज्ञिका लागीं कितें तरी समर्पूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो. कारण समूर्ती प्रमाणें दानां भेटूंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी सर्गींच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोइसेस तंबू ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या प्रमाणें सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेष्ठ कराराचो मोदेस्त, तितलें अदीक श्रेष्ठ मुणयारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक वर्त्या भासावणेचेर स्थापलोलो आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर, ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलें. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगळ्यांक तुजे सोबे मेळूंक आनंद आनी संतोष. तुज्या तारणाक रावतात तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. उद्गार.
आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें ओ मरण परजोळायलें. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बराबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जोदेवा थावन जेरुसलेमासून जोर्दानाचे पेलेतोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची ओड उरपोंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिरडी ना जावं आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावन ताचेर ओडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरी पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपटून कुयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावं तो खरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.